नॉर्थाच्या बाबतीत तुम्ही कॉन्फिडंट आसा म्हणप काय ओवर कॉन्फिडंट आसा म्हणप? पळय, निवडणुकीक ओवर कॉन्फिडन्स रावप हें अत्यंत चुकीचें. आमी कॉन्फिडंट आसात, ओवर कॉन्फिडंट अजिबात ना. आनी कॉन्फिडंट आसा म्हणून आमी काम कमी करता अशेंय न्ही. आमची पूर्णपणे जितले निवडणूक म्हणजे पूर्णपणे निवडणूक जशी लढोवंक जाय त्या पद्दतीन आमी लढतात, तशें आमी कामूय करतात. त्यामुळे खंयच आमी ओवर कॉन्फिडंट ना. उत्तरेकूय आमी ओवर कॉन्फिडंट ना, कारण उत्तरेक आमी सिन्स 1999 पासून जिखत आसा. 99 जिखले, 2004, 9, 14, 19, आतां 24 आमी जिखतले. पण ओवर कॉन्फिडंट ना, आमकां काम करपाक जाय. उत्तर गोंयच्या उमेदवारी विशीं संभ्रम आसा काय ना डायरेक्टच विचारता. ना, सांगलें न्ही, मुख्यमंत्री आनी हांव आमी सांखळीच्या म्युन्सिपाल्टीच्या रिजल्ट जातकच आमी एक जाहीर सभा घेतिल्ली सगळ्या कार्यकर्त्यांचो मेळावो. आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्यान डायरेक्ट सांगलें की आमचो उमेदवार जो आसा, आमचो आजचो मंत्री आसा श्रीपाद भाऊ, ताका सगळ्यांनी मतदान करून ताका निवडून हाडूंक जाय म्हणून. आतां कशें आसा की ऑफिशियली आमी आमच्या मनान पूर्णपणे आसा जे, कारण ऑफिशियली डिक्लेरेशन आमी करनात, तें डिक्लेरेशन केलें जातलें. पण आमच्या सगळ्यांचें मत आसा की ताकाच निवडून हाडूंक जाय अशें आमचें मत आसा. तुमच्या मनांतय भाव आसा? भाव आसात, सगळ्यांच्या मनान आसा. ताजे बद्दल म्हणटा तुमी कार्यकर्त्यांनी कोणेच संभ्रम दवरपाची अजिबात ना. आमी ओपनली मुख्यमंत्री 2-3 वेळा आमी दोगूय व्यासपिठार बरोबर आसतना स्टेटमेंट केलो मुख्यमंत्र्यान, आव्हान केलें सगळें की तुमी निवडून हाडपाक जाय म्हणून. त्यामुळे संभ्रमाचो प्रश्नच येना.